त्याच प्रमाणे आम्ही आजायल्या हे सगळे तुझे भुरगे हांगा आसा तुझ्या आया आवडत्या वगैरेचा मुखार आमी आसा तुझ्या मुखार सगळं कोणाकय तुवें ना म्हणोंक नाय कित्याक अनेक तुझ्या आईल्याक जायते बरें करून तो लढताय कित्याक तुवें दाखयल्लें आसा हे ह्या म्हज्या संस्थेन तुमी सगळे म्हणलें आसा आनी हांव तुमचो बाप तुमचे जगात आसतना कितेंच उणें तुमकां जावचें ना म्हणलें आसा त्याच स्वरच्या मापार आमी हांगा आसा तो आमचो आसलो आमकां जाय जाल्यार सगळें बरें म्हणटो दिवंक आयला जायते पवित्रपण आमच्या ते उत्साह कर चड आनी चड मापार आमचें कितें गरजो आसा तें सगळें संभव तरान आमी एकामेकाच्या मोगान जियेत आसतना तें आमकां मेळचें कर सोम्या आमची पिडा कोण कर सोम्या आमचे समस्या परिहार कर सोम्या आनी कितें सगळी आमच्या काळजाचे अत्रेक आसात मोदीचे ते कितें आडविडी आसात ते सगळें तूं जाणाय सोम्या त्या प्रमाणे सारकें करते घाल आनी आमकां तुज्या मोगान कर हालेलुया 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 देवा घेव परत्या काळजान मनान आमी आज आभार मानता आसतना तकले आमची बागव्या सोम्या ते एक जाव्या सोम्याच्या वरत्या जिवितांत वाटेली जावच्या ताका नमस्कार आमी करूया आराधना वंदन करो जीवने आमचे समर्पित आराधना वंदन करो जीवने आमचे समर्पित हालेलुया 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 सोम्याच्या आजारपणात सगळे आमी बश्य मोगाच्या कालच्या दिसा आमी मागले जावन आसा सर आमच्या भुरग्यां पासत परीक्षे बरोवची तयारी करनासच्या भुरग्यांक जायते बरेंपण जावं दी देव ताका आदार दिवन म्हण आमी मागले आयच्या दिसा आमी मागता पयणार आसल्या कामाच्या सजनेर आसल्या आनी कोण सगळे आपल्या जिवितांत पुढार विंचोवंक आशेता त्या भुरग्यां पासत तरणाटे तरणाटी आपल्या पुढारच्या वाटे लागता आसतना तेच पवित्रपणान बरोवंक जबाबदारीचे जीवन जियोवच्याक आमी आज मागया कित्याक आज आमकां थोड्यांक जबाबदारी नाका हांव जायते जाणां कडेन उलयतना म्हणटा जबाबदारीन तुवें काम करचें जाल्यार मात्र त्या कामाक जॉयन जावेत म्हणटा आसतना लोक येणे पळयता ते जाणां हांवें चिंतचें हांकां कमांड कर मात्र सवय शिवाय जबाबदारी घेवन सवय ना हें म्हजें घर हें म्हजें कपेल ती जबाबदारी म्हजी सक्रामेंताचे वर्तेपण पवित्रपण सांबाळची जबाबदारी म्हजी ही जबाबदारी हांवें कोणाकीसून सोडल्यार जायना तेच प्रमाणे आमच्या भुरग्यांनी तांची जबाबदारी बऱ्या तरान जियोवच्या खातीर आज आमी तांचे खातीर मागोवंक जाय जायत्या जाणांक आमकां तडबडी कळीत ना संवसारी वस्तूंनी मेतेर जावं संवसारीक कितें चलता त्या प्रमाणे आमी चलता पूण आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवंक जाय जबाबदारी कितें कशें आसा जाय एक भुरगो तरणाटो M.Com केल्लो कंप्युटर एक वर्साचो कोर्स केल्लो फाटल्या दिसांनी एक 3 दीस पयले मेळटा आसतना ताणें उलयलीं उतरां म्हाका भोव मेसवलीं तो म्हणा लागलो हांव कितेंय करूंक तयार आसा फादर पूण आनी तीत पयशे गळसूंक हांव तयार ना आनी तो एक म्हणा लागलो म्हाका म्हजी जबाबदारी कळीत आसा म्हजो डॅडी पयसल्या गांवांत काम करता तरी ताचो एक पयसो हांव उपयोग करूं ना कित्याक 4थ्या क्लासी जावन आजून पर्यंत
म्हज्या शिकपाक सगळे पयशे हांवें तयार केल्ले जावन आसा. कश्ट काडल्यात हांवें, धांवलां. त्याच न्हंयत मासली धरल्या आनी ती मासली व्हरून विकून म्हणजे हळये कितें ताची आवय आयली म्हणा लागली. 4थ्या क्लासीत जावन आजून आमी एक पयसो ताका दिल्लो ना. आनी ताच्यात बापायन ताका एक जाय म्हण स्कूटर दिल्लें. तेच तो म्हणा लागलो तुज्या पयशेचे स्कूटर म्हाका नाका डॅडी, कित्याक तुवें कश्ट काडल्याय. आनी ते ताच्या बायले ताच्या आवयच्या भावाक ताणें दिल्लें जावन आसा. आनी तो म्हणा लागलो मामा तूं यूज कर, म्हाका नाका. जबाबदारी मोगाच्या भावनान मेळ्ळ्या. जायते जाणांक आज आमकां कळीत ना. आमच्या भुरग्यांक जायते मेळिल्ले काडून दिता आनी ताचे उपरांत आमकां जायते कंप्लेंट येतात, तसो करता असो करता. खंयच्या तरान त्याच भुरग्याक त्या भुरग्याक कांय त्याच्या आवय बापाय कांय व्हडलें शिकप ना. व्हेरी सिंपल फॅमिली. हेच आमच्या मंगळूर शहरान खंय विलेजान म्हणून वचनाकात. हांगा जावन फकत 1-2 किलोमिटर ना तांचें घर. आनी तसो एका भुरग्याक पळयतना मागीर आमी अशें उलयतना हांवें ताका सांगलें ओ बरें तुजें तें चिंतप बरें. आनी तो म्हणूंक लागलो फादर हांव कोणाच्या अंडर कित्याक काम करीत जाय. म्हजें घर हांगा आसा, म्हजी मामी हांगा आसा, म्हजो डॅडी आनी येवं दी कामां जावं पाटी, कित्याक म्हळ्यार ताणें कितलें काम करचें आनी हांव आसा, हांव सांगा लागींत कितें आराम करतालो. त्या वेळा म्हणा लागले चवय ना 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 तें जावचें ना. तो म्हणा लागलो जावचें ना म्हण तुवें म्हाका ल्हानपण येदोळ म्हणचो पळोव ना गे म्हणा लागलो तो. हांव कांय म्हणे हांवें कितें म्हणे चुकोवन केलां गे, तुजें हांवें कितेंच हांवें पटीमान केलां गे, तुजें हांवें कांयच पटीमान व्हेलां गे. या खंय म्हणे वचून हांव लेट आयलां गे. एक दीस म्हणे तुवें गेल्लो गीट या तुवें गेल्ले टायम हांव चुकलां गे म्हणा लागलो. एका तरणाट्याक तें सांग जाय जाल्यार जबाबदारी ताच्या सगळ्या तकल्यांनी, ताच्या कुडींनी, ताच्या वैयक्तीक जिवनांत रिगल्या. ती जबाबदारी आमच्या भुरग्यांक आमकां शिकोवंक नाका. हाडणे आमचे कडेन जायते आसा, देवान दिला मोगाचें न्हू, देवान दिला म्हूण आज आमी जायते आमच्या भुरग्यांक पिडाव केला. कित्याक आमी चिंतलो म्हजे कडेन आशिल्लें ताका हांवें केदाळी सरचें आवय बापायक. ताका हात पांय नात गे, ताका दोळे नात गे, ताका कान नात गे, ताका गळोवंक छाती ना गे म्हण सरचें आसा. कित्याक म्हळ्यार जायते फुडें आमची हुशारकाय चड जाल्ल्या देखून आज आमची भुरगीं जबाबदारी घेनात. त्या देखून आमची काजारां मोडोन पडोन वतात. जबाबदारी ना. काजारां दिसा सांजेर गम्मत त्यो कुशलाय आनी हाडिल्ल्या त्या चेडवाक ताका आघात. त्या टायपाचे जाल्यार थोडे दीस रावतात कोण ना तितलेंच, नाजाल्यार प्रॉब्लेम. कित्याक म्हळ्यार थोडे फुडें आमी त्याच टायपाचे आसता, त्याच तेका आसता आमकां कांय तसलें मजा मारूंक जाय. म्हज्या भावनान भयणीन आमच्या भुरग्यांक जबाबदारी आमी शिकोवंक जाय. खंयच्या तरान ताणें उलसं जाय. आमचे थोडे आसा जिवन मासिक कोर कमिटी तांच्या भुरग्यांचे एक एकल्याचे व्हडते म्हण पळयता म्हाका निजाकी खुशी भोगता. हांव तांकां पर्सनली वचून सांगना, पूण ताच्या भुरग्यांक पळयत आसतना काळजांत एक तराचो संतोश उल्हास कशें ताणें भुरग्यांक वागयलां, कशें तांची भुरगीं तांच्या आवय बापायनी घाल्लें एक शब्द ती उतरोवन वचनात. जावं पुरो थोडे फुडें आमी चिंतूंक पुरो हाणें घालें ताच्या फाटल्यान तूं व्हड जावना गे. व्हड जाला जावंक पुरो जबाबदारी आवयची आनी बापायची. जबाबदारी बऱ्या तरान ती घेवची. नाजाल्यार आमी पळयता मोगाच्या गेल्ल्या जाग्यांनी कोण कोण कितें कितें आमच्यात फाटल्या दिसा म्हजे सांगत आयिल्लें एक भुरगें तें म्हणा लागलें, तें आमच्या इस्कॉलांत आसलें, फादर तुमी पळयलें गे, तुमकां पळयलें तें लिपता पळया फादर म्हणल्यार. कित्याक म्हळ्यार ताणें आपण हाडलो चेडो 500 फादर म्हणा लागला. तें जस्ट नॉट इवन कॉलेज इज कंप्लिटेड. आनी म्हाका चड तातूंत तें जावंक ना. कित्याक म्हळ्यार म्हजी पॉलिसी व्हेरी क्लियर. जबाबदारी विणें आमचें एज्युकेशन इज युजलेस. आमी कितलेंय शिकल्यार जावं बरो जबाबदारी नासतना खंयचें शिकपी बऱ्या तरान येवंक करा. त्या बदलाक आमी कोणाक गरज आसा ताका इल्लें बरें करया. त्या खातीर केदाळ्या म्हणचें आसा आमकां कितें जाय त्या त्या प्रायर आमी करी जाय. शिवाय ल्हान भुरग्यांच्या हातांत कितेंच दिवन जबाबदारी नासतना ताणें ती होगडोन घेवन मागीर आमी हांगेवन कांगाल जावन तो तसो करता वो असो करता, ताका कितें करचें मागा 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 म्हळ्यार तुजी जबाबदारी तूं जिवंक नाय. सोम्यान केला तुका दिला, त्या प्रमाणे तुका भुरगीं दिल्यान, त्या प्रमाणे त्या भुरग्यांक सांबाळूंक तुका आदार दिला, त्या भुरग्यांक ती मागोवंक तुका अवकाश कर दिला. तो कांयच ना आमी तेंकडेन मोगडच्या बरी करन कितेंय केल्यार ना. मोगाच्या भावनान मेळ्ळी न्हू. आज त्या भुरग्यां खातीर आमी मागया, त्या भुरग्यांक बरी भलायकी, बरी बोध,
आणि बरी जबाबदारी. दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. रेस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट इरेस्पॉन्सिबल ह्युमन बिंग्स. रेस्पॉन्सिबिलिटी बारी गरजेची आसा. म्हाका आज इतलें फ्रिडम दिला. हे फ्रिडम हांव हर एक दिसा आत्मीक पवित्रते खातीर करता. शिवाय विबाडूंक न्हय. त्या आत्मिकतेंत हर एक दिसा म्हणल्या बरी देव वाट दाखोवन आसता. हांगा जालें आनी एका रेतेर मंदिरांत जालें आनी एका पुणशेतान जालें. हर एका वेळार ते स्ट्रीम आमी आसोंक जाय. जबाबदारी म्हणली तशी. त्या देखून मोगाचे भावन आनी भयणीनो, आमकां मेळटा आसतना, आमकां जाय जाल्यार स्वतन मेळटा आसतना आमी कितेंय करचें न्ही. सोम्या सांगता एक जावन ती जबाबदारी आपुरबायेदारान घेवची. त्या देखून फुडाराच्या वाटेर कामाच्या सोजणेंत नानांत्या जाग्यांनी आसलेल्या सगळ्या भुरग्यां पासत मागया. सैरीक मेळच्या खातीर देवाची ससाय मागोन देवान म्हाका एक सांगाती आनी सांगातीन दिला म्हणलें समजून घेवन लग्ना पर्यंत अनावश्यक नाका जाल्ल्या संगतींनी मेतेर जावन आपणाचे पणकोणच्या बसत तांणी बऱ्या तरान रावच्याक तांकां जाय बळ. त्याच प्रमाणे आमच्या जिवनांत कोण सक्कडी भुरगीं पैणाक रावल्यात, ह्या व्हडा पैणाक लागल्यात, तांचे पैण बऱ्या तरान जावन शबीतेन त्या जाग्याक पावोन तांची ड्युटी ताणें आराम करच्याक आयच्या आराधना वेळार ह्या भुरग्यां पासत आमी मागया. आनी आमच्या भुरग्यांक बरी बूद आनी बरी रेस्पॉन्सिबिलिटी शिकोवचें आमचें काम. ना तर आमी आयकोंक मेळटा आमकां जायत्या जाग्यांनी फादर तशें जालें अशें जालें. ह्या दिसांनी म्हाका चड सरप्रायज जायना. कित्याक म्हळ्यार तांणी खंयच्या रितीर आपल्या भुरग्यांक वागयलां तेच वाटेर तीं भुरगीं वेतात. तेच वाटेर आपा लिपा म्हणल्यार बरी खेळो न्हू तेणें येणें नाका जालें केलें जाल्यार जेवसार राखोन आसता. वायट करता आसतना आनी चड तांकां प्रचोदन दिता आनी तांणी आपालिपे केल्लीं कामां उपरांत ते फायद्याक येनात. तांचे जिवनांत जायते विदोळी जाता. म्हज्या भावन आनी भयणीनो, त्या देखून थोडे फुडें आमी क्वेश्चन करूंक पुरो. ताका कितें जालें, तो तसो करतालो, हें अशें करतालें. देव परिवर्तन जावच्याक जायत्यो वाटो दाखोवन दिता. म्हज्या दोळ्यांनी पळयल्यात नानांत तरेच्या वायटांत आशिल्ल्यांकी देवान जायत्या बऱ्या वाटेर हाडच्याक मनशांत रचून दिल्यात आनी ती मनशां बरीं जाल्यात. बरीं जावंक अवकाश आमकां जायतो आसा. आनी असलो अवकाश आमी बायबलान पळयलो जाल्यार तुमकां पळोवंक मेळटा. दीस 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाची स्त्री धांवन आसली, येणे तेणें भोंवन आसली. तुमी पळयलें जाल्यार वांजल म्हणटा सगळ्या लागीं धांवन 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 पुरो जाल्लें तिका. तिचे आशिल्ले सगळे पयशे आस्त बोतीक तिणें होबडून घेतिल्ले. सिराप पडलेले म्हण जायतो लोक तिका पयस करनासलो. आनी ह्या वेळार कोणूच नासल्या वेळार गेल्ली जावन आसा त्या सोम्या लागीं. सोमी येतालो. सोमी येता आसतना ताचे तकल्याचो कुडको आपडल्यार पुरो, वस्त्राचो कुडको आपडल्यार पुरो हांव गूण जाताली. आज आमच्या काळजांनी तसली दूख आसोंक पुरो. थोडे आमी जबाबदारी नासतना बेजबाबदारीतनांत भुरग्यांक नाका जाल्ल्या वाटेर लोटलां जावंक पुरो. हांवें जायते निदर्शन दिल्यात, परत परत दिजें म्हण ना. पूण सोम्या कडेन आमी मागया. सोम्या जावंक पुरो आमी चुकल्या. हांव सोम्या जावंक पुरो थोडे फावटी इरेस्पॉन्सिबिलिटी आमकां ती रेस्पॉन्सिबिलिटी ती लॅक्सिटी ऑफ लायफ. मजा मोज्यो मस्ती कितेंय केल्यार जाता म्हण चिंतलां. सोम्या आमी सैतानाक इडें दिलां. सैतानाक आमच्या लागींच आसल्या ताची वळख नासतना आमकां दुस्मान आसात. आमचे शेजारी आमच्या कुटुंबाची ती दुस्माना शिवाय सैतान दुस्मान म्हण आमकां कळीत नासतना ताणें आमच्या जिवनांत विदोळी काडले. आमची काळजां गायिल्लीं आसात तर, आमची काळजां दुखुल्लीं आसात तर, आमच्या काळजांनी तसलो मोग आनी तसली जबाबदारी आमी दाखोवना तर काळीज म्हजें तुज्या काळजान एक सावंदी. सोमिया सोमिया दी म्हाका तें वर्तेपण. दी आमकां हांगा आसल्यार एका भुरग्यांक तें वर्तेपण दी. सगळ्या आमच्या तरणाट्यांक तें वर्तेपण जावं दी. तांची जबाबदारी ताका येवं दी. जबाबदारी येता आसतना हर एक भुरगो रेस्पॉन्सिबल जाता आसतना, हर एक भुरग्यां रेस्पॉन्सिबल जाता आसतना पवित्र सभा बलिश्ट जाता. पवित्र सभांत आज आमी पळयता युट्यूबार एक कितें येयलें तें नाका जाल्ल्या बरी एकल्यान घालें. कित्याक म्हळ्यार ताका खंय मेळिल्लो अवकाश
कितें वायट करूंक मेळना त्या देखून तो कितें कितें उलयता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, युट्यूबान येवचें सगळें सारकें म्हणून आमी घेवंकच जायना. एकल्याक भुरगेजेन कांय एक नाका जाल्यार कुयुक्त करूंक मेळना. तो ह्या जागा विशयान घे आनी कोणा विशयान घे, कमिटी विशयान घे, नाका जाल्लें बरें. कालच्या दीस आमी थोडे ह्या सांगात येता आसा म्हणा लागले. असले जायते जाण आसा, जायते जाण फायदो उठयतात. कोण कोण घर बांदून दिता, लास्ट मिनीट एक 25,000 दिता, येता आनी की काण घेता आनी एक फोटो काडटा आनी हाऊस नंबर 482 म्हूण घालता आनी लोक ताका मांकोड जावन जायते पयशे दिता. खंडन खेरूंक आमकां लायकांक बॅटरी ना. ह्या जा खंडन करतात खंडीचो. हांव फुल्ली खंडन करता. कित्याक म्हळ्यार तसली परिस्थिती न्ही. आमी कोणाय कितें पोटे खाण घालना, तांचे व्हडलें हें करना. तुमी आमच्या डिवायन मसीन पळयशात जाल्यार इतलीं कामां जावन आसात. एक फोटो तुमी पळया आपल्या. खापजेन अन्ना जावन दी, खापजेन मन्ना जावन दी, कोण दिता, कोण व्हरता, कोण हांगा दान दिता, ताचे खण्णाचे फोटे तुमकां पळोवंक मेळना. कित्याक म्हळ्यार दॅट इज नी सेवा. तुमी करची जावन आसा, आमी न्हय. खापजेन फ्राद फकत मिडिया मात्र करची सेवा तुमची, तुमी लोकांनी करची जावन आसा. हे कांय ना कितें एक केलें आनी व्हडलें बांदलें आपल्या फायद्या खातीर करचें आनी जायती पब्लिसिटी दिवन आसात. पब्लिसिटीची गरज कांयच ना, कांयच ना. काल ते आजाक म्हणा लागले इतले सकळी एक प्रशांत निवास आमचो जप्पस आसरो ह्या प्रशांत निवास सिस्टराचो थंय कितले हांव 9वीस आसतना सयत ती सेवा हांवें पळयल्या. आजुनी ती सेवा चलोन आसा. खंय आसा पब्लिसिटी? फायद्या खातीर आमी पब्लिसिटी आनी आमी लोक मांकोड तांच्या सांगात वचोन लायक्स डिसलायक्स ते हे शेअर. म्हगे भावन आनी भयणीनो, आमी स्ट्रॉंग जावंक जाय. ना तर आमची पवित्र सभा दीस बेट्टे. त्या खातीर आमच्या जिवनांत फकत आराधन केल्या पावना, फकत मिसा केल्या पावना, खंडन करूंक जाय आसलें. कित्याक मेळिल्ल्यांक दोगो दिवन, मेळिल्ल्या लुटून, मेळिल्ल्याचो फायदो जोडची जायती संस्कृती आमच्या क्रिस्तांव समर्थी मध्ये आज आमकां पळोवंक मेळटा. पूण आमी आमचे दोळे बंद करता. कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी आमी तातूंत मेतेर जाता. देव नजो म्हणना, पूण कोणाक कशें दीस जाय त्या प्रमाणे पळोवन दीस जाय. त्या खातीर हांवें तुमकां एग्जाम्पल दिलें. एक फोटो खापजेन मान्नाचो आमच्या प्रोविन्सा सयत हांवें धाडूं ना. नो नीड दॅट पब्लिसिटी म्हळें. आमच्या प्रोविन्साकच कळीत ना. आज खापजेन प्रोविन्साकच कळीत ना. खापजेन मान्ना म्हळ्यार घालें, खापजेन अन्ना म्हळ्यार घालें. कित्याक म्हळ्यार म्हणूंक पुरो आनी कित्याक ती पब्लिसिटी करूना. नो नीड पब्लिसिटी. लेट अस रिमेन एज सिंपल एज पॉसिबल. कोणा पब्लिसिटी? तुजें पोट भरूं, तुजें घर बांदूं, हेरांच्या नांवार तुजें व्हडले व्हडले बिल्डिंग बांदूं आनी डेपॉझीट घर दवन मरतना कोणे कोणे खावं, ह्या तुज्यात कुटुंबाच्यांनी खावं? नो. सर्वीस शूड बी सर्वीस मायंडेड. त्या देखून सोम्यान आपल्या जिवनांत त्या 12 वर्सांच्या रक्तस्रावाच्या स्त्रीला घेवतना कांय व्हेल्लें ना. सीदो गेलो आनी तिणें आपणलें आनी तो तिका म्हणा लागलो. पयले बडे बायबलांत तुमकां आयकूंक मेळटा, दुवे दुवे तुज्या भावार्थान तुका कोण केलें? म्हज्या सक्तेन म्हणना ताणें तुज्या भावार्थान तुका कोण केलें? आज आमीच आमकां देव करूंक पळयता. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, त्या देखून पब्लिसिटी. तर आमकां लोकांक कशें कळचें? लोकांक ऑटोमॅटिकली बोरींग कार्यां कळीत जाय कळीत जातात. कळीत जातात. ते पब्लिसिटीन कितलें ट्रूथ आसा, कितलें ट्रूथ ना, पोटी आसा तें आमी तुलान केल्यार मात्र कळटा. म्हाका जेन्ना वन सायडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी काडून, वन सायडेड व्यू काडून आमी थोडे फुडें उलयता. पूण जेजू तसो न्ही. दुवे तुज्या भावार्थान तुका कोण केलें? गावया आमी गीत. सोम्या सांगता एक सांग. पेज नंबर 110, C29. आमची काळजां, आमची मनां सर्वस्त बापान प्रेरीत जावं दी. पवित्र आत्मा शक्तीन बरोवन वायटाक फाटीमध्ये उसोले, वायट कामाक फाटीमध्ये उसोले, वेळांतरचे जिवन जिवन मुझे तुझ्या मनात एक जावदी, ताळीस मुझे तुझ्या काळजात एक जावदी. सोमिया
मेटा तुझ्या मेटाने एक जाऊनी मुझी जिनी आणि मुझी जाऊनी मुझे तुझ्या काळजात एक जाऊनी सोमिया मुझे मन तुझ्या मनात एक जाऊनी संपूर्ण आमची मला एक जाऊच्या जे किती आम्ही तुझ्या मुखारात जाऊ सोम्या तुवे जिवले जीवन आम्ही जिवच्या आमच्या काळजात तसले उरबागार आमच्या काळजात तसले दैगार आमच्या काळजात वाईट असले खंडन करचे मात्र नाही तातू आम्ही मेतेर जायना जाता रावंगो आमका संपूर्ण पवित्रतेन भर सोम्या आमचे काळजात असले जाऊन सोम्या आमचे काळजा हे सगळी समजून घेऊन वरत्या मापान तुझे सांगता जीवची जाऊ दे जिनी भर आशाई मुझी सोम्या जाऊ तुझे बरी ओय सोम्या तुझे बरी जाऊन जागा आम्ही तू तारी मागून आमची जीवन तशी लावली सदा तुका मनोची कर काळीज मुझे तुझ्या काळजात एक जाऊनी सोमिया मुझे मन तुझ्या मनात एक जाऊनी मुझी मेटा तुझ्या मेटाने एक जाऊनी मुझी जिनी तुका अर्गांगी जाऊनी मुझी मेटा तुझ्या मेटाने एक जाऊनी मुझी जिनी तुका अर्गांगी जाऊनी मुझे तुझ्या काळजात एक जाऊनी सोमिया मुझे मन तुझ्या मनात एक जाऊनी सोम्या सगळ्यांची जीवित तुझ्या जीवितामध्ये जाऊ वजन तू काहीच आशा नसताना काहीच फायदो जोडी नसताना तुझ्या निस्वार्थ जीवनात किती मी सांग तुका बापान दिले ते मी सांग करून तू आयलोय गे त्याच प्रमाणे आमचे मी सांग आमका या संसाराक आयलो उद्देश आमचो वर्त निर्धार जारी जावच्या आगे आमका सगळं गे प्रेरित कर सोम्या आमची काळजां दी वाळो दी आमची मना निकलो दी आमच्या मोतीत घालतो उजवाड आमच्या मोतीक नीती सगत आम्ही खंयचे बरे खंयचे वाईट पण समजून घेऊ त्याप्रमाणे वाईटात जावन पयस आम्ही रावच्याक जबाबदारी घेवच्याक पवित्र सभा जिवाण करच्याक आमकां तूं आदार दी चिन्नानी करण्यानी म्हज्या दिवच्याचा मनात तुझ्या बोळादी करप एक जिणी लाले म्हाका कालते पडी काळीज मुझे तुझ्या काळजात एक जाऊनी सोमिया मुझे मन तुझ्या मनात एक जाऊनी मुझी मेटा तुझ्या मेटाने एक जाऊनी मुझी जिनी तुका अर्गांगी जाऊनी मुझी मेटा तुझ्या मेटाने एक जाऊनी मुझी जिनी तुका अर्गांगी जाऊनी काळीज मुझे तुझ्या काळजात एक जाऊनी सोमिया मुझे मन तुझ्या मनात एक जाऊनी पात्र पियो साहित्य कुमसरितायल्या म्हणटलो रिपेताय कित्याक तुझे माता कळीत नागे तुका कित्याक तूं असं करताय म्हणटाका साहित्य तो उलयतालो कित्याक जवसाराक इडे दिनाका म्हणटालो
मोगाच्यान वाईटान पडोन बेजबाबदारीपणाचे जीवन जिवन कितें ह्या संवसारान घडटा आमी कितें केल्यार जाता म्हणल्यार एक चिंतप आमच्या जिवनात आज घडोन आसा तर आमी एकामेकांतय दुस्मानकायेन जियोंक न्हय मोगान जियोंक जाय एकामेकाक सांगात दिवंक जाय एकामेकाचें जिवन बरें करूंक जाय असलो अनुभव आमी जडच्या आनी एकल्या पाट जाल्ल्या दळा जावं दी म्हण सोडचें न्हय तर पाटी आपण हाडूंक प्रयत्न करीत जाय जावं पुरो ती मनशां तडबडी उपराटी आसतात वसा देवा लागीं जेजू लागीं मागा सांगा सम्या पळय कंडीस जावन मेळटालें मेळनासर रावना काल कावन्सिलींग आयली एकली भयण म्हणा लागली म्हाग देव कडेन हांव पळय कशी आसली आनी हांव आतां कशी जाली पात्रिपे कडेन म्हाग म्हणा लागली ती त्याच पात्रिपेच्या कुडान बसून म्हाग पात्रिपे करता पात्रिपे म्हणा लागली ती म्हज्या गोवाक आज इतले तडबडी कश्ट आसले आनी तडबडाची सवय बरी आसल्या हांव मागिल्लें आज म्हजो नवरो कसो आसा पळय म्हणा लागली तिका मुगेच्या भावान आनी भयणीन मागया पात्रिपियो व्हरतो सांत सगळ्यांचे मोतींतली बोकडां सयत तो जाणा जाल्लो मात न्ही ताका आसले ते वर्ती देणी वो आपुरवायतारान बाय लोकेशन खंयच्या जाग्यार खंयच्या वेळार नानंत्या जागांनी आसचे ते वर्ते देणे ताका आसले ते देणे आमच्या कुटुंबान तो येवं दी आमच्या कुटुंबान त्या खातीर हांव केदाळ म्हणचे आसा एक कॅलेंडर व्हरून दवरा त्या पाद्रे पळया त्या पाद्रे पळयतना त्या काळजां जावं संतोष काळजां जावन संतोष थोड्यान व्हिडिओ कॉल करता आसा ते पाद्रे पियो आसा ओ देवा म्हणल्यार पाद्रे पियो सांबाळता गा आमकां ती गुरबां तशें जाल्यार बरें पण आमी घेवंक जाय आमी एक आदर्श व्हरांक जाय जावं बरें करतना तुका चेंज करूंक जायना एकलो पुरो एकले पुरो ह्या सोसायटींत बदलावन हाडच्या सगळे आमी दिबेर पडया समेचे आशिर्वाद घेवया तसली बदलावन हाडूंक आमची काळजां नव्यान रुपीत कर आमची मनां बलिश्ट कर आपुरबाय तर आमी चिंतच्याक तस जाल्यार चिंतप तुज्या चिंतपा बरें आमचें चिंतप जावचें समय जेजू आमकां तुजे आशिर्वाद दी हे देवाडा सगळ्यांक Francis
क्रिस्ता सारक्या आमचे पासोन माग बाबा सलच्याक आमी देखीन तुज्या क्रिस्ताचे कस्ते कुडीर वावून देवाची वळख दिली मागण्यान प्राजितान जेजूक वेगून शांतीचे हाते जालो लागेवून पाद्रे पियो बाबा प्रकाशवरी क्रिस्ता सारक्या आमचे पासोन माग बाबा सलच्याक आमी देखीन तुज्या संपी ओमा बसत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर देवा तुवें कापजी आसाक संपाद्र पियो तुज्या पुताच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान मोटेली जावचे वर्तें भाग पाव केलें ताचे विनंतेन कितें हांव वत्र करून मागता ही कृपा दाय कर आनी चड जावन जयच्या मरणांत एक जावन जेवची आनी ताच्या जिवानपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां फावो कर महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां सदां सर्वदा आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां सदां सर्वदा आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां सदां सर्वदा आमेन हे म्हज्या जेजो तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्या सदां आनी तुमकां मेळटले बडे आनी तुमकां उक्ते जातले आपले हांव बरयता सोदता आनी मागता ते म्हाका मेळचें जायते इरादो ह्या संपादकाच्या वत्या मजतीन मेळत जाय म्हूण आशेवन आसली पांयाचे गांठीची दूख गूण जावच्या खातीर मागोन आसात सुनीताक जाय ते बरी भलायकी आनी पिडशिडा पयस कर तेजे कोलेस्ट्रॉल गूण कर म्हूण मागोन आसात जेसिता बरी भलायकी दिवच्या खातीर आनी इस्रायलांत वावर कर आसा ताका आसले ते पेकटाची दूख गूण कर म्हूण मागोन आसा विनीत पिंटो शिकोंक बरी मोदी शिकल्या मोदींत उरच्या खातीर मागोन आसात सियोना लबो ताका बरें शिकप मेळच्या खातीर आनी तशेंच ताच्या जिवनांत जायतें बरेंपण आपणावच्याक मागोन आसात एका भुरग्याक बरो भुरगो कर म्हूण मागोन आसात पवित्रपणान सांबाळ म्हणून ती विनंती करून आसात हिलर फ्रॉम आस्थमा एका भुरग्याक आस्थमा आसा एक्सिमा तातूंत हांव स्कीन एलर्जी तातूंत गूण कर म्हूण मागोन आसात पाद्रीबाईच्या त्या मजतीन आमी विनंती करून मागया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर केल्या शिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिया कृपे बरेले समजे सांगता श्री आमता तो सदैव सदैव फॉल तुजे क्रिश्चन जेजो भगवती मरिया देवाची माया पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आतां सदां सर्वदा आमेन जेच्या पवित्र काळजांत तुझे नांव पातयेता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान ते तुमी मागल्या सगळी बाब आमकां दितलो आपले बाबा कडेन आमी मागता ते म्हाका कर प्रत्येक तरां पियो बापा कडेन मागता टू सेटल द कोर्ट केस आई वन आनी जारा तांकां बऱ्या भलायकेन सांबाळच्या खातीर मागोन आसात एक पूत उलयनासतना 9 म्हयने जाले ताचे खातीर मागोवंक विनंती करून आसात त्याच प्रमाणे आनी एकल्याची तूं आनी पूत खंयच्या कारणां लागून आवय कडेन उलयना मनास्ताप आसा तो मनास्ताप संपूर्ण तरान पयस सरय म्हूण मागोन आसात हें ताचें पैन बऱ्या तरान जावं दी सगळे शस्त्रीतायेन तो वचून पावों दी म्हणून मागोन आसात एका कुटुंबाचे बरी भलायकी बऱ्या संतोशान जियोवच्याक मागोन आसात डेविडसन हाचे रिकवरी जावच्याक मागोन आसात दोगां भुरग्यांक फायनल एग्जामांत बरे मार्क्स मेळच्याक मेरीट इंजिनियर सीट मेळच्याक न्हवऱ्याक चेस्ट पेन आसा इको काडल्या वेळार इको चार्जीस येवन नेक्स्ट टायम इको आनी कितें आसा तें सगळें नॉर्मल येवच्याक भुरग्याक ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळच्या खातीर ससमाई पडून मार जाला बरी भलायकी तिका मेळोवन दी म्हूण मागोन आसात एक्सिडेंट राखिल्ल्या खातीर बरी भलायकी घरच्यान दिल्ल्या खातीर आनी तशेंच भयणीच्या पुताक
बरें काम मेळच्या खातीर मागोन आसात. सो मला की आमी विनंती करता आसा पाद्रीपेच्या वत्या मजतीन आमी मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गांत तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर केल्या चितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणीन पडोवं दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. कमान मरिया कृपया मरले समजे सांगता आश्रय आमता तोन सदे पार्थ जगुश्चन जेजो भगवंती मरिये देवाची माया मा पाप्यांका देवंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक स्वादी स्वता सदा सर्वदा आमेन. जेच्या पवित्र काळजा तुझे राव पत्यता ये मजा जेजो तुवें सांगलाय सतत जावं तुमकां सांगता सरकारी संसारात पूण म्हजे उरास रचनात आता आमचे ते म्हाका लागतले म्हण कणीत बरबसो आसा. एक भुरगें दुबयंत आसा ताका बरें काम मेळचे खातीर राखून आसा बेगीन काम मेळचे खातीर BSc नर्सिंग करची दोग जाण भुरगीं आपले बऱ्या तरान शिकून बरी एग्जाम बरोवचे खातीर मागोन आसात. ह्या भुरग्यांचे समस्या इत्याद जावन दी बेगीन संपोवन दी म्हण मागोन आसात. त्याच प्रमाणे पाद्री कडेन मागोन आसात बरें काजर आपल्या दुयेचें काजर बऱ्या तरान जावच्या खातीर त्याच प्रमाणे जॉब परमनंट जावच्या खातीर मागोन आसात. सो मला लागीं विनंती करता आसा पाद्रीपेच्या त्या मजतीन आसले कितें सगळी कश्ट आसात जर्मनी आसली दोगां भुरगीं तांकां एक परमनंट तांणी शिकिल्लें काम मेळोवन दिवन मागोन आसा. गरज बेगीन बऱ्या रितीन कांय साडकण आसा हेच्या खातीर ग्लेन्सीचे कोंकली गूण जावच्या खातीर मानसीक पिडा गूण जावच्या खातीर बोन स्ट्रेंथ नासलो कश्ट जातात ते चलोवंक ताका आदार जावच्या खातीर तंप्रच्या गांठी दूख आसली जायतीं जाणां विनंती करन आसात बरें पण लाभच्या खातीर कोंकली कापो ताप शर्ट सगळी पिड्यांतल्या सुडका मेळच्या खातीर मागोन आसात. एका नेगेटीव थॉट्स येतात तातूंत सुडका मागोन आसा. त्याच प्रमाणे आनी एका भुरग्याक एग्जामान बरें शिकच्या खातीर बरी मोत दिवच्या खातीर मागोन आसात. एका भुरग्याचे अनवॉन्टेड रिलेशनशीप वायट संबंध जावन सुडका जोडच्या खातीर मागोन आसा. फ्लॅट बेगीन बऱ्या मोलाक विकूनच्या खातीर एग्जाम बरयली बऱ्या तरान मार्क्स येवच्या खातीर कुवेटान रेसिडेन्सी सिरकला ताका ताचें कांय सूख नासतना कितें कंपनीच्या सुखींचो आसा ताणें बेगीन सुटका जोडून फाटी गांवाक फाटी येवच्या खातीर भुरग्यांचे देणें पाव जावच्या खातीर चलये बरें काम पाव जावच्या खातीर आमी मागया जायतीं कपल्स भुरग्यांच्या देण्या खातीर राखून आसात. सम्या तांच्यो दया दाखोवन पाद्रीपेच्या वत्या आदारान तांकां जाय जाल्ले भुरग्यांचे देणें लाभों दी. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवन तुजी कुशी सर्गा जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर केल्या चितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवं दी नाका पूण वायटांतले आमकां अमान मरे कृपया मरले समजे सांगता आश्रय आमता तो सदां सदैव फळ जगुश्चन जेजो भगवंती मरिये देवाची माया मा पाप्यांका देवंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक स्वादी स्वता सदा सर्वदा आमेन. जेच्या पवित्र काळजा तुझे राव पात्यता ये जेच्या पवित्र काळजा कष्ट आमचे निर्भय पाक्याचे तुझी काकूळ दाखय तुझ्या आमची मोवाळा वयल्या देश आणि तुझी काळजा मारिपात आम्ही तुझ्या लग्नाची कृपात आमकां लाभय. नमान राणी कगतीचे मये नमनच्या जीवामृतनी पुरुषा तुका आमला वर्ताव आम्ही परदेशीची बाळकां या तुझ्या कोणास असताव अस्कार अस्कार सोड आम तुका दान करता तर आमच्या सगळे तुझे कगतीचे डोळे आमचे उपर दे आणि आपण देशात तुझे सदैव पावन आमकां दाखय हे दाय मुगळी दुर्बे आमकां बरे समजुजे जेच्या पसक्या बापा संपियो देवच्या मोगान पेटलेल्या संपियो बापाय कालतो जावची येल्या संपियो कष्टांवरान तिरासन सांबाळिल्ल्या संपियो फ्रांसिसाच्या पाटलावदारा संपियो कपिजन वर्दीच्या अलंकारा संपियो समाजा पाशा जगाने नेटयलेल्या संपियो उकडी सदैव भक्तीन भरलेल्या संपियो कुमसाच्या सक्रामेता मुखान पापाची काको दाखयल्ल्या संपियो विधेयपणाच्या आदर्शा संपियो
मागण्या तिरसान सांबाळिल्ल्या संपियो तुझ्या शांतीपणान कालतो जाल्ल्या संपियो सोर ह्या जगा आद आसल्या संपियो आत्म्याच्या बाच्या खातीर वाव उरल्या संपियो पिडेस्त भलायकेच्या दायीचा संपियो गरजेवता तक्षण पावच्या संपियो तुमलो मारतेल्यांच्या बरोवशा संपियो आमस मेस्त जादारा संपियो आमा पासोत विनाती कर देवा तुझ्या सेवका संपियोक समर्पित चिनेगा पोणे दिवन विभेद करपे देण्याने बरलोय आणि भगवान फ्रांसिसचे शेतान क्रिस्त या जागजान मागलोय तुझ्या मागण्याच्या पुण्यावर आम्ही आमकां पावस जाल्या बेसांती रचणे रावून क्रिस्ता सक्सेसाची आमकां करपेच्या देण्याने भर आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमका आशीर्वाद देवने तुमका सांभाळो सर्वेस्वर आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर पाको आनी तुमचे दया करो सर्वेस्वर तुम्ही संपियोचे दवरले भक्त मानून घे आणि तुमचे मागणी फळादे करो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो स्वागत तुमकां पाद्रीपेच्या वर्त्या देवांसपणान पवित्रपण आपणो गायिल्ल्या तुमी ताच्या वर्त्या मसतीन जायते अजापान तुमच्या जिवनान घडोवन दी आनी बलिश्ट सक्तेवंत इगर्जे संदेश जावच्याक आमकां तो रुपीत करून दी म्हूण आमी मागता आसतना त्या सवाय ह्या बरें आसात सगळ्या कुटुंबांतल्या आल्मा खातीर आनी पुलगट्यांतल्या आत्म्या खातीर आनी 47th wedding anniversary अर्घ बलिदान दिता मेबल आणि लॉरेन्स पिरेरा बर्थडे ऑफ शाइड एंड लोबो अर्घ बलिदान भेटयतात बरी भलायकी मेळच्या पियोच्या वर्त्या मजतीन स्पेशल इरादो जावन आसा मॅग्दलिन फेर्नांडीस बरी भलायकी पाद्रीपेच्या मजतीन मेळच्या जुलियट वेगस सगळ्या कुटुंबान बरेंपण लाभच्याक स्पेशल इरादो पास्किन फेर्नांडीस कॅन्सर पिडेत जावन गुण जावच्याक प्रत्येक इरादो दवरला जावन आसा फादर फेलिक्स लिओ पिंटो हिलिंगा बुयेचे सायमन स्पेशल इरादो मिसिता शर्ली आणि शरल सायमन बरी भलायकी मेळच्याक डेविडसनाक मोनिका आणि डेविडसना बरी भलायकी मेळच्या खातीर संजीव डेविडसन संपियोग आर्गा ग्रेसी फेर्नांडीस संपियोग आर्गा आविल प्रिया डिमेलो संपियोग आर्गा प्रीतम लाविटा पिंटो आबेल डिसोच्या आत्म्या झिटा डिसोजा तशेंच आमी मागया आयची पिरचें दिला प्रेस्टन डिकोस्टा ताच्या बर्थडे आज जल्म दिवस ताच्या खातीर आमी विनंती करया ब्रेड डोनर जावन आशिल्ली डेनिस आनी लविना लोबो तांचे आज वेडिंग एनिवर्सरीक ती बगेता जाल्यांत तांकांय बोवा पुरबायची जीवन एनिवर्सरी बर्थडे आनी तशेंच बोवा तरान केसल सकडी ते सवां देवा म्हाका दवरल्यांत ती सगळीं सुफळ करून दी म्हूण आमचें मागणें पवित्र नवी मिसचे बलिदान माय मोगानात आमी आरंभ करुया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्याचे क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो
पासून मुगेच्या बाबडीनो सुम्याची इतलेंच एक वर्ते आपोवणे आमकां पवित्र जावच्याक बरी जावच्याक जबाबदारी घेवच्याक कित्याक देवान बापान धाडिल्लो तो पूत आपले मिसांव संपोवन जाणा जालो हांव आनी तुमी आमकां खंयच्या एका जिविता खातीर हांगा धाडला म्हूण कळीत जाल्लें जाल्यार हेरांच्या जिवनांत आमी खेळटे नातिल्ले आमी कितेंय वायट करतना आमी हेरांच्या जिवनांत खेळटा हेरांच्या जिवनाक घात करता हेरांच्या जिवनाक दूख दिता आमी आमचे इश्टलागी जियो न्हू हेरांक बरें करूंक आमकां आपयलां त्या देखून जेच्या जिवनांत कोणाच्या जिवनांत ताणें वायट केलें ना कोणाकी ताणें दुखयलेलें ना ताणें कितें वायट करतना तें खंडन केल्लें आसा त्या खातीर तो जायते बडे थोडे खंडन करता थोडे रागार जाता कित्याक म्हळ्यार ताच्या ह्या देवास्पणाच्या नांवांत ह्या पवित्राच्या नांवांत ह्या देवाच्या नांवांत पुजारी पोट भरता म्हणल्यार बरी जायते जाण एडे तेणें आपालिपाक खेळटा आमी थोडी बडी कितलेशे जाणांच्या आपलेशी आशा देखून तांचें जिवन लुटलां कितलेशे जाणांक दोगो दिला कितले जाणांक चोरला कितले जाणांक अन्याय चलयला कितले जाणांची नांवां पिड्यार केल्यात कितले जाणांक अपराधी म्हूण आमी वलयला मुगेच्या बाबडीनो म्हाका आनी तुका कांयच हक्क ना हेरांच्या जिवनान खेळोंक आमी हेरांच्या जिवनान खेळचें न्ही सोम्याचें बरेंपण हळयेक लागीं आमी जावच्याक आशिर्वादांचो एक शिवर आमी जावच्याक सोम्या लागीं आमी मागया सोम्यान आज जायते जाणांक व्हरती कुरपा दिल्या तांचे जल्मा दिवस आचरण करूंक वेडिंग एनिवर्सरी आचरण करूंक हांकां सगळ्यांक तांचे पासत आमी देवाक आर्गां दिता आसतना आमची जिवीत ही बऱ्या तरान ताणें रचोवन ह्या संवसार आमकां धाडिल्ल्या खातीर आमी देवाक आर्गां दिवया एका दोळा आमी तें जिवीत बरें करूं ना आमच्या आशे देखून मितीमीर आशा आसल्या देखून हेरांच्या जिवनांत आमी खेळल्या हेरांच्या जिवनांत दूख दिलां अनावश्यक हेरांच्या जिवनांचो फायदो उठयला तर आमी सोम्या लागीं बोगसाणें मागून सांगता म्हणया हांव पातगी चड पददार देवा आनी तुमकां बाबडीनो म्हजो गुन्यांव अनुसरून सांगता मनाचें तोंडानुसरून वायट आनी बरें सणून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून बरें सदांच उपकार करी सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां बाबडीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपददा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सश्टाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकूत कर सोम्या काकूत सरपददाणी ससनाच्या देवा तुझ्या दैवे करपे तुझ्या ह्या जगात सांपियो तुझ्या पुताच्या पाशां जगांनी नेठोव तुझ्या कुसेच्या मिस्टरान भागीदार केलोय अशें ताच्या मिसाद्वारी तुझ्या गणित मोगाची दया आमकां उगडापी केली तुझ्या मागण्याच्या आदारान आमी सदां क्रिस्ताच्या पाशां देखवटावर रावूं आनी संतोशान तुज्या महिमेन वांटेली आमकां पाव कर आमच्या सोम्या देव पुता जेजो क्रिस्त वरवीं तो कर देव तुजे सह पवित्र आत्म्याचेपणान चेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो पातकाचेर तुमी झुजल्यात वय पूण तुमचे रागात वळटा पर्यंत झुजोवंक तुमकां येदोळी संदर्भ मेळ्ळो ना आपले पूत कशें देवान तुमचे लागीं उलयल्ली उत्तेजनाची उतरां तुमी विसारल्यात वे म्हज्या पुता सरेस्पर तुका तिडवितना ताका चीत दिवंक सुका नाका तो तुका बेश्टयतना तुजें दैर सांडी नाका कित्याक तांचो सरेस्पर मोग करता
तांकां तो शिक्षा लायता आनी ताका आपलो पूत म्हूण लेखता, ताका नीट वाटेक हाडटा. कश्ट तुमच्या तरबेजपणाचो वांटो म्हणयेत. देव तुमकां आपल्या भुरग्या बरीच लेखता. आपल्या बापायचे मार कांय नासतना सामा वाटेक आयिल्लो पूत कोण? शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखांक कारण जाता शिवाय संतोशाक कारण जायना. पूण उपरांत शिस्तेन तरबेज जाल्ल्यांक ती समाधानाचें आनी नितीचें फळां भरीत जिवीत जोड दिता. ह्या पासून पुरो जावन गळटात ते तुमचे हात उबान धरा आनी कामतात ते तुमचे पाय तीर सांबाळा. तुमी समकतात ती वाट नीट करा, अशें तुमचे मोटकार पाय आड पडना जावं, बगार ते साफ गूण जावं. सक्त्या लागीं समाधानान जियोंक आनी बागेवण जावंक सोदात. तोवळ मात सोम्याक तुमी पळोवंक शकतल्यात. देवाची कृपा तुमचे मदें कोणाकच सुखना जायशें सत्राय करा. तुमचे मदें विकाचें पाळ पालें नाशें आनी ताज्या विकासो वसो सगळ्या सभेंत विस्तार नाशें जागृत रावा. देवाचें उतार हें देवाचें व्हड उपकार. आपली बरकत केल्यात सर्वेस पोरासो मोग ससनाक ससनाक बाळटा. Servis poraso mo sasnak sasnak balta. Servis poraso mo sasnak balta. Servis poraso mo sasnak balta. Apli băcărteliată. Servis poraso mo sasnak balta. Alleluia, alleluia, alleluia.
वखरे मुजो ताळो आयकतात म्हणटा सो मी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता. सर्वेस पर तुमचे सोवे असो, तुमचे सोवे असो. सम्माक प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभार्थ. महिमा तुका सौम्या. जेजू थंयसो पायसन आपल्या शिसा सांगत आपल्या संत गांवाक फाटी आयलो. साबताचो दीस येताच तो सिनागोगांत शिकोवंक लागलो. ताची शिकवण आयकले सभास जाण अजाप जावन म्हणाले, हे सगळे हाका खंयचे आयले? हाका दिल्या ती जाणवाय कसली जावेत आनी हाच्या हातांनी असले असऱ्यां घडटात तें कशें? हो मोरयेचो पूत एक सुतारी न्हय? जाकोबाचो, जुजेचो, जुदाचो आनी सिमाचो भाव न्हय? आनी हाचे भयणी हांगा समच्या शेजार आसात न्हय? अशें ताचे विशयान कितें म्हणचें तें चिंतून ते घुसपाडले. तवळचे तांचे लागीं म्हणालो, प्रावाद्याक खंय जाल्यार सन्मान सुखाना, पूण आपल्या संत गांवांत, संत घरांत आनी आपल्या सैर्य धैर्या मदें तो बिलकुल मेळना. थोड्या पिडेस्तांचेर हात दवरून ताका बरी केल्ली सोडल्यार हेर कसलेंच असरें थंय करूंक ताच्यान जालें ना. ताचो बेविश्वास पळोवन तो अजाप जालो. उपरांत भोंवतणीच्या हळड्यांनी वचून तो शिकोवंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू कांयच सन्मान मेळचे म्हूण राखोवंक ना, पूण कितें तो म्हणटा ताचो बेविश्वास पळोवन तो अजापलो. तितलेंच बरीं कामां करता आसतना त्या बरीं कामां देखून जायते विश्वास येता. अजाप करता आसतना तो विश्वास वाडोवंक जाय. एखादो वेळा तो विश्वास वाडना, ताचो दुबाव येता, तर ती बरीं कामांगी अजापांगी म्हणून आमकां थोडे दुबाव मारता. पूण जेच्या जिवनांत ताणें केलें सगळें बरेंपण तें मानून घेवंक तयार नासलें. तांकां कळीत आसलें हें बरें ताणें करचें. अजापान इज आनी सत पिडेस्तां ताणें गूण केलें, खोटकारांक नितळ केलें, मेलेल्यांक उठयलें, जेवसा धांवडयलें, सगळें ताणें पळयलें. जाल्यार तें मानून घेवंक तयार नासलें. तें पळोवन जेजू अजाप जालो. आनी अशें आसता तो म्हणा लागलो ताच्या संत गांवांत प्रवाद्याक मान मेळना. आमी मान मेळा जाय, या आमकां शाबासकी मेळा जाय म्हूण आमची कामां जावंक नजो. त्या देखून आराधनांत हांवें म्हणलें हेचो उल्लेख करना. आमी वडपणा शेवच्याक पब्लिसिटी मेळच्याक आमी जायत्या पेसाडटा. पब्लिसिटी युअर ओन लायफ, पब्लिसिटी युअर लव, पब्लिसिटी युअर डीड्स, पब्लिसिटी तुजें आदर्श जीवन. आमेन. Page 124, Kantar C 41. स्वीकार कर गे बापा कानीक आमची मोगान तुका आज भेटोवची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तू स्वीकार म्हज्या मोगाच्या बाबडेन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पता देवा बापा
म्हणता तसले जामणो मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या निक्या पशुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या मगळा बापा या बेटेन तरी आम्ही आमची जीवन तुका भेटयता. आदर्श प्रामाणिक तुझ्या जीवना बरी आमची चिनी बदलून वर्त्या मापान आमकां तुझ्या वर्त्या बेसावनी भर आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आणि ससनाच्या देवा सर काळे आणि सत्य आम्ही तुका दिन वसूंक फावो. व कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो तुझ्या आनंद सप्तरी सगळे मनशाकूड रस्ते असताना तुझ्या उदारकते खातीर आणि आमच्या बऱ्यापणा खातीर वर्त्या तरान तुझ्या क्लास पुत्या संवसारात दान दिलोय. ताणें आमच्या खातीर आपलो जीव सॅक्रिफायस केलो. वापरपाची चिनी जियेलो आणि आमी आदर्श जावचे आमकां आपोवणे दिलें. त्या संतोषांना तर उल्हास सगळो संवसार आणि सर्गीचो सदाळबार निरंतर गायतात तुझे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुझ्या वैभवान. तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा करस तो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुझ्या पवित्रात्म्या दडोनी देणे पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कुडू आणि रगत आपल्या सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो म्हणलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परिचय जाता ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी सुमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सश्टी कराचें रगत पातकांच्या बक्षण मेळच्या तुमच्या पासत आनी सुमेस मनशा पासत तें वारूतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Mawat sagot pagchuya. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता.
बाजेच्या माणसांनी पुन्हा छानपणास आम्ही भक्तीपणे उदास काढता आणि उचिवीत असो उंडो आणि सर्वांची काल्स तुका सांबाळपिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जे चिकोडान रगत आम्हा समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्या आपले तुमचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या बगेम बापा पीट बॉल आमच्या गोळी बापा सगळे आसा की वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवन म्हणून बरोसो तरुण मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीचे काकूत कर तांकां आनी तुजे शक्ती मेल्यार समेजता तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेज तांची दया कर म्हण आमी मागता आयच्या दिसा जल्म दिवस आचरण करच्या त्या भुरग्यां बसत वेडिंग एनिवर्सरी आचरण करच्या त्या भुरग्यां बसत तशेंच आर्गां बलिदान दिल्या आपल्या बऱ्या भलायके खातीर विनंती केल्या जायत्या जाणांची भलायकी बरी जावच्या खातीर पाद्रे पियो लागी आमी आज विनंती करया तोच पाद्रे पियो ताच्या वर्ता जिवितांत जायते प्रकाश पांगोवचे बरी आपल्या बापा लागीं जोड ताडून दी ती देणी आमकां बरी देवाचे मागीर संगती बग्यान देंवत दिता आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीस सम फ्रांसीस सम पाद्रे पियो सम आंतोनियान सम क्लारा बरोबर सृष्टाचे सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगात तुजी महिमा गाव आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वांदार आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन समेना परबाईच्या प्रार्थना आमकां सगळ्यां भक्तीन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळ्या पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नेवा सर्वेस्पर आसर वायटांतले आमकां नेवा दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गेच्या बागणमच्या सडवंदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशानात तेकतले आमकां तुज्या उदार काकोळतीन सर पातकांतले सुटे आनी सराकातांतले वाटय सम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या वावडतचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे परमेतिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येतानी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन समेची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो माया मोगान एकामेकांक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी मोगेचे भाव भयणीनो पळय आमचो समय जेजू सदांच आमच्या सांगात आसो कांय स्थान मान गौरव ताणें लेखूंक ना पूण जायते बरें करीत गेलो आमकांय तेच बरें करूंक ताणें आपयलां ज्या जिवनांत वांटेले जाल्ले आमी सर सुभागी सम्यात म्हजे भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली दैविक संतोष दिवचे
जीवन मोचे सदा जियेता सौम्या तुझे पातेता सदाच तुझे बरवसता शांतीन प्रीती जीवन मोजे सदा जियेता देवा आमच्या मोगाळ बापा सजने जिविता कणात तूं आमकां आदर्शी केलाय संप्योचे आदर्श आमी घेवं आनी आमच्या निस्वार्थी सेवेदोरी आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या भाव भयणीच्या सेवेन जीवन सरून करपाक दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन मुखेच्या बाबणे बापूरबाई सुदीस तुमकां मागता आपूरबाई तरान तुमी आ नव्यानांत आणि ताच्या पाद्रीपेच्या देवस्थानान भागीदार जाल्यात देविस्तार आशीर्वादांनी जायती आमची भलायकी बरी करून दी आदर्श जीवन जियोंक आमची खांजा मनान नेठोवन दी आणि प्रत्येक तरान आज पिरचेन दिवन या देवास्पणान भागीदार जाल्यार जावन आसा प्रेस्टॉन डिकोस्टा त्याच्या जल्मा दिसाक ताणें पिरचेन दिल्ली जावन आसा कोणी आसत ओके रुपलेवी त्याच्या बाबतीन ही पिरचेन ताणें दिल्ली जावन आसा आनी संपूर्ण तरान आमी मागता देवाची मिस्टर आशिर्वाद ह्या भुरग्याक मेळों दी आनी त्या दोरी त्या प्रेस्टॉन डिकोस्टा हाची भलायकी बरी आसूं दी आणि देव ताका आपल्या आशीर्वादाने बरोवन दी प्रेस्टन प्ले बाय सुपूस जावन आसा अबुधाबी आसा देव ताका वर्त्या मापान आशीर्वाद बरोवन म्हण मागता आसतना डेनिसनी लविना लोबो हांकां आमी देव बरें कर म्हणटा आयचे ब्रेड्यांनी जावन आसा वेडिंग एनिवर्सरी बुआपुरबायची एनिवर्सरी तांकां मागता तशें मेबल आनी लॉरेन्स पिरेरा तांकांय आमी 47th वर्साची एनिवर्सरी तेणें सेलिब्रेट केली जावन आसा मेबल बाय हांगा आसा तिकाय आमी बरें मागता देवाची आशिर्वाद मागता बर्थडे ऑफ शायडन लोबो ताकाय बरो जल्मा दिवस आमी मागता देवाची मिस्टर आशिर्वाद मागता आसतना मोगाचें न्हू फेब्रुवारी 15 तारीख सम आंतोनीच्या रेलिकेची जिबेची परब जावन आसा आमी ती आचरण करता संभ्रमता आनी त्या दीस 6 वरार आमच्या सम आंतोनच्या ग्रोटल श्रायना लागीं आमी जमतेल्या मागणे आसतले ताचे उपरांत वातीच्या पुरच्या धरी आमी ह्या परशुंगला कोपेलाक येवन मिसाचें बलिदान संभ्रमीक तरान संभ्रमता सोनवार तो सांजेचे मीस इंग्लिशांत आसूंक जाय आसलें पूण आमी कोंकणीन करतले हांव जायते लोकांक ताची गरज आसल्या देखून तुमी त्या फेस्ताक परपेक येवंक तुमकां आमचें वर्तें आपोवणें आसा समंतोनी गेली जायत्यो अजापां आसरी आमच्या कुटुंबांनी आसात आमकां ती वाडणूक आसात ताका आमी प्रतिभो कशें दिताले कशें आमी प्रतिभो काट गेल्ले पाटी आमी दिवचें म्हळ्यार मिसां जावन पुरो मुड्दम पिरचेंत रावन या त्या दिसाच्या फुलांच्या खर्चाक आनी त्या दिसाच्या रिफ्रेशमेंट मिसा उपरांत आसचें ताका खर्चा बाबतीन तुमकां कितें दिवंक आसा तर आमचें दफ्तर ओपन आसा तुमी तें दिवंक आनी समांतोनी गेल्या सर बरेपणाक आर्गां पाठोवंक तुमकां अवकाश आसा पाद्रीपेची कॅलेंडरां तर उरल्यात तुमकां व्हरोंक आसा तर भायर आमच्या पार्लरांत आसात तुमी ती व्हरची देवाचे मिस्टर आशिर्वाद तुमचेर मागता देव तुमकां वर्त्या भलायकेन सांबाळून दी गरो संतोश आनी उल्हास आमचो जावं दी वचून येयात क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा
देवाचे व्हड उपकार सुमेचे नवे आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सम्या दयेन आयक आमचे मागणे आनी आमचे भोग तुजेशी पावोन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगळा बापा आमचे तुवें संपादीच्या विनवणेन वतल्या सर करपे देण्या पासून आमी तुका आर्गां दिता जर वस्तू तुजे जावप जाता आनी मनशाला दादोस करता त्या वेळा आमी मागता हांगा जाडलेल्या उण्याचे तुजे आशिर्वाद घाल हे उणे स्वीकार करतले आमच्या आत्म्याक आनी कुडी बरे भलायकी आनी गटा आनी पोषण मेळोव हे स्वीकार करतले आमच्या जिवनली सर पिडाशिरा गुण जावं खत बेजाराय पयस सरूं एक बरें आपरपाचें आदर्श जीवन जिवंक आमकां पाव कर हे आमी मागता भोवतीर परवशान संपाद पिळच्या विनवणेन क्रिस्त आमच्या सम्या वरभय आमेन मोगाळ सांता पियो बाबा मोज्या सोम्यान म्हाका दिल्या उपकार तुजो हांव वाटयता मजतीर तुज्या पातयता दायेल्या काळजाच्या तूं वैजा दुर्बोळ्या बावडाच्या व्हड दायजा दैवी प्रकाशाच्या येसंद्रा नमान तुका पियो बाबा दायेल्या काळजाच्या तूं वैजा दुर्बोळ्या बावडाच्या व्हड दायजा दैवी प्रकाशाच्या येसुंद्रा नमान तुका पियो बाबा प्राचिताचो संस्कार दिवन लाखो लोकांक बचाव केले क्रिस्ताचे गाय कुडीर घेवन आल्ताराच्या मांडाक पावलोय गायेल्या काळजाच्या तूं वैजा दुर्बोळ्या बावडाच्या व्हड दायजा दैवीक प्रकाशाच्या येसुंद्रा नमान तुका पियो बापा दायेल्या काळजाच्या तूं वैजा दुर्बोळ्या बावडाच्या व्हड दायजा दैवीक प्रकाशाच्या येसुंद्रा नमान तुका पियो बापा मोगाळ पुत्राचो वेळ आमकां मोरी आशिर्वाद दी आमकां Sam Padre Pio, Baghen Kusache Kurven, Neoran Kamcheva, Amcha Duspanantle, Bapache, Putachani Poet at Meche Navi, Amen.